नमस्कार. आयच्या सत्याग्रहाक तुमकां सगळ्याक येवकार. विड्रॉवलाची डेट जाली. म्हाका दिसता सगळे जाण राविल्ले की निमणी खिणा मेरेन कोणी विड्रॉ जातात आनी विड्रॉ जाता खंय उडी बी मारता काय म्हणून. कारण केन्ना कोण कशी उडी मारत हाजो म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराक आज भरोसो उरिल्लो ना. पण निमाणें जालें. विड्रॉवल जालें. फायनली 40 मतदारसंघा भितर कोण कोण उमेदवार, कितले उमेदवार आनी कितल्या पक्षांचे उमेदवार हे सगळे म्हाका दिसता आमचे मुखार आसा. सो आतां जो प्रश्न येता जेन्ना एक 10 ते 12 दीस उरल्यात ह्या सगळो बोवाळ सोंपपा खातीर की वारें कोणाचें. आनी आयच्या आमच्या डिबेटीचो जो विशय आसा ह्या सत्याग्रहाचो तो तोच की वारें कोणाचें. 4 मानेस्त आसात म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. सगळ्यांत पयलीं आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. गिरिराज वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनील बाब कवठणकर. सुनील वेलकम. तिसरे आसात म्हजे बरोबर TMCचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन राजन बाब काकोडकर. राजन बाब वेलकम. आनी एक लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट म्हजे बरोबर आसात आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सिद्धेश भगत. सिद्धेश वेलकम. सुनील, आय विल स्टार्ट विथ यू. 40 मतदारसंघ, इतले उमेदवार, इतले पक्ष. म्हाका दिसता जनरली खूब पयलीं गोंय असली परिस्थिती पळयताले. मदले काळा भितर ही खंय तरी बायपोलर जाल्ली आमची वेंचणूक आनी वेंचणुकेची प्रक्रिया. भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध काँग्रेस. आज जे हे इतले खतखते जाला, ह्या खतखत्याक रूच आसा काय दिसपाक बरें दिसता पण रूच ना? म्हाका दिसता हे जे पॉलिटिक्सान आनी आज खतखतें जाला हे दिसपाक खतखतें आसा. गोंयच्या लोकांनी ऑलरेडी आपलो निश्चय केला आनी ठरोवन दवरला की हे फावटी BJPक जर घरा धाडटले जाल्यार आपली मतां खंयच स्प्लीट जायनासतना फक्त काँग्रेसीक मतां मारची पडटली. कित्याक 2017नी आमकां गोंयच्या लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली. ताजे मागीर ज्यो घटना घडल्यो आनी BJPन जी असंविधानीक प्रक्रिया वापरून जी आमदार आमचे फोडले आनी आपले जे सरकार घडयले हे गोंयच्या लोकांनी विटनस केला. आनी जे बारीक जो वोट शेअर स्प्लीट केल्लो फाटल्या फावट आम आदमी पक्षान सुद्दां तें जावन BJPक थोडे तरी ट्रॅक्शन उरलेलें तें पळोवन सगळी परिस्थिती आज गोंयच्या लोकांनी ठरयला की खंयचेच ह्यो ज्यो वेस्ट बेंगॉलची ना दिल्लीची जी पार्टी गोंयांत आयल्या तांकां मतां दिनासतना एका बरोबर काँग्रेसी मतां दिवपाची म्हणजे BJPक स्ट्रेट आउट. BJPक स्ट्रेट आउट ह्या विशयाचेर या आमी. गिरिराज उलयतलो ताजेर, पण ताजे पयलीं हांव आतां राजन बाबा कडेन. राजन बाब, हो प्रश्न आसा की हे जे खतखतें आसा हे खरेंच खतखतें आनी ताका रूच आसा काय कितें? कारण अल्टिमेटली ते खतखतें खातकीर गोंय आनी गोंयकाराक अजिर्ण जावपा जायना. एक पळयल्यार आमकां दिसता 2002 वची आमी. 2002 काँग्रेस 20 वर्सां राज्य केल्लें गव्हर्मेंट सरकार आशिल्लें, पार्टी आशिल्ली. आनी BJP तेन्ना वाजपेयीची पार्टी विथ डिफरन्स आशिल्ली. काँग्रेसीक 38% मतां आनी BJPक 37% अशे 75% मतां ह्या दोन पक्षांक मेळटालीं. 2017 कितें जालें? BJPक आनी काँग्रेस हांकां दोगांयकी मेळून फक्त 60% मतां पडलीं. काँग्रेसीची 10% देंवली, 38 वेल्यान 28 आयली आनी BJPची 5% मतां देंवली. ते दोगांय पावरां आसतना हें कित्याक जालें? आनी दुसरो वांटो म्हळ्यार जो तांकां दोगांयकी मेळना हो वांटो 40% जालो. 40% मतां गोंयची वेस्ट करून 2017 मॅन्डेटच नाशिल्ली भशेन जाली. म्हळ्यार 40% मतां वेस्ट जाल्ली. ताजे खातीर कितें तरी एक बरो ऑल्टरनेटीव आसूं जाय आशिल्लो आनी तो ऑल्टरनेटीव नाशिल्लो. आतां काँग्रेस म्हणटा की ते जिकिल्ली म्हणून 17 जागे जिकिल्ली म्हणून. एक लक्षांत घेयात की काँग्रेसीचे 12 डेपॉझीट जप्त जाल्ले. एक जाग्याचेर तांकां 400 मतां पडिल्लीं आनी 2-3 जाग्यांचेर 1000 सकल मतां पडिल्लीं. खंयच्याय पक्षाक दाखयात जो आपूण सत्ते येतलो म्हणटा असो खंयचोय पक्ष दाखयात जाका इतली कमी मतां पडटात. हाजो अर्थ काँग्रेसीक मॅन्डेट नाशिल्ली, BJPकय नाशिल्ली. लोकांनी मॅन्डेटच दिवंक नाशिल्ली त्या वर्सा. ह्या फाटी लोक करेक्ट मॅन्डेट दितली अशी म्हाका दिसता. सिद्धेश, सगळे जाण म्हणटात की
तुमगे हे सगळे बरें आहा, आमी पर्याय काँग्रेस म्हणटा, आमीच पर्याय, पण ह्या सगळे बोवाळा भितर खंय तुमी सगळे एकामेका कडेन शिंगां आपटून बीजेपीक फायदो करून दिना मो? पळय बेजिकली कशें आसा काय म्हणल्यार एवरी टायम एक क्वेश्चन येता, स्प्लीट जावन एवरी पार्टीक एक आयडियोलॉजी आसता किंवा पार्टी जेन्ना येता रणक्षेत्रांत तुम्ही पळयलां आसतलें खुबशे कॉम्पिटिशन आसता, जेन्ना कोणी कॉम्पिटिशनांत देंवता जिखपा खातीर आनी आमी क्लियर आसा मॅन्डेट जशें राजेश बाबान म्हणलें की 60% ऑफ वोटींग जालां दोगूय जाणांक बीजेपीक आनी काँग्रेस आनी 40% मेळ्ळा उरला. सो एक नवी पार्टी आशिल्ली आनी ऑप्शन आशिल्लो. लास्ट टायम ओके नवे असल्या कारणान खूब जाणांक अंडरस्टँड जावपाक डिफिकल्टी आली, पण ह्या फावटी क्लियर कट लोक सांगतात लोकांक चेंज जाय, बदल जाय. सो क्लियरली जेन्ना लोक सांगता की बाबा एक खंय तरी एकमेव वचपाक जाय जाल्यार आम आदमी पार्टी हें आसा. कित्याक लोकांनी पळयलां 2017 मॅन्डेट दिली. हांव कितें म्हणटा 2017 17 सिटां दिली, 17 सिटां दिवन सरकार करपाक जावं ना. हेज्या व्हडलें आनी दुर्दैवाची गोष्ट कांय आसना, कित्याक गोंयान हार्डली तुका हें मेळटा कितें म्हणटा ती तूं कितें म्हणटा सिद्धेश की परत लोक पाती येवपा ना म्हणून काँग्रेसीक? पळय कशें आसता, फाटल्या फावटी जेन्ना नवी पार्टी आयिल्ली भितर सरली तेन्ना अंडरस्टँड जावपाक लोकांक हें केल्लो. फाटल्या आमी 5 वर्सां काम केलां, कंटिन्युअस लोकांच्या कॉन्टॅक्टान आसा, लोकां कडेन उलयतात. जेन्ना लोकांचो कॉन्फिडन्स आतां आमचे तर्फे आयला आनी 2017 लोकांचो कॉन्फिडन्स गेला कोणाचे वयलो काँग्रेसी वयलो हें क्लियर कट जावन तांकां तेंच्या आमदाराक देवळान आनी चर्चीन व्हरपा पडलो. बरें, हांव 40% मागीर येता, बट गिरिराज हांगा सद्याक जी सामकी वाक्य सुरू जातात विरोधी पक्षांची ती अशी की बीजेपीक घर धाडपाक जाय जाल्यार, सो बीजेपीक घर धाडपाक जाय हें एक एजम्पशन जाल्ल्या भशेन सद्याक सुरवात जाता. हाव डू यू लुक एट दॅट एजम्पशन टुडे? सी काही 2-3 गजाली आज आमच्या पॅनलिस्टांनीच क्लियर केल्ल्यो आसा. म्हणजे जशें सुनिलान म्हणलें की बीजेपी कडेन लढो दितना लोकांक आज वोट कट करपी नाका. म्हणजे खंय तरी एक गजाल क्लियर जाल्या की बीजेपीचो जो वोट शेअर आसा किंवा बीजेपीक ऑप्शन ना त्यामुळे त्यांची मतां बीजेपीकूच पडटा, पण काँग्रेसीक ऑप्शन आशिल्ल्यामुळे ती खंय वचूंक शकता. हो एक खंय तरी तांणी निकश काडिल्लो आसा. दुसरो आज तुम्ही मुद्दम पळया, म्हणजे आज गोंयांक जी सगळ्याकीन चड गरज आसा ती तुम्ही कितें म्हणटात की ते सगळे म्हणटात आमीच पर्याय, पण ते त्याच बरोबर मान्य करतात की तुमकां पर्याय ना म्हणून. दॅट इज वॉट यू आर सेइंग. करेक्ट. सो दे आर सेइंग की बीजेपीक आज ऑप्शन ना किंवा बीजेपीच्या वोट शेअरामध्ये बीजेपीक कॉम्पिटिशनूय ना. हांव एक 2-3 गजाली नोट तुमकां मुद्दम तुमच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदता की तुम्ही जर आज रेस पयली म्हणजे जनरली आता कॅन्डिडेट फायनल जातकूच तुम्ही पळयता की कोण विरुद्ध कोण आसा. पेडण्या, बिचोले, सत्तरे, पोंडा, धारबांदोडा, काणकोणा हे सुमार 7 सिटाचेर एक तर काँग्रेस खंयच ना किंवा तांचे जिखपाची चान्सीस खूब कमी आसा. आनी हो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो हें आसा की सरकार फॉर्म करतना तुम्ही काँग्रेसीक ऑप्शन म्हणून पळयतात काय जेन्ना तुम्ही स्थिर सरकार सोदता. आनी एक काकोडकर बाबान एक व्हेरी इंट्रस्टिंग गजाल सांगली की लास्ट टायम 2017 40% वोट वेस्ट जालो. तांचो आज जो टीएमसीचो अलायन्स पार्टनर आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तांकां गेल्ली 11% मतां ही वेस्ट हे आज टीएमसीन सांगला. सो हांव परत गोंयकारांक सांगूंक सोदता की एमजीपीक मतां दिवन वेस्ट करूं नाका. तुम्ही स्थिर सरकारा खातीर आनी विकासा खातीर भाजपाक मतां दिया. सुनील, 2 मुद्दे आहात. पहिले की ते म्हणटात की बरें आहा तुमी म्हणटात काँग्रेस होच पर्याय, काँग्रेसच तुगेलो ऑल्टरनेटीव जावपाक शकता, बट 2017 उपरांत लोक आतां तुमचेर पाती येवपाक सोदनात. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? आनी अशें कित्याक पाती येवपाचें आयचे घडये? म्हाका एक गजाल सामकी ओपनली हांगा एक्सेप्ट करपा जाय की गोंयान लोकांनी जेन्ना 17 सिटां काँग्रेसीक दिल्ली, गोंयान काँग्रेसीक एक मॅन्डेट दिल्ली गोंयच्या लोकांनी आनी आमचे कितलेशेच आमदार फुटून गेले हें सत्य आसा, हाजेर कांयच दुबाव ना. पण जे आमदारांनी काँग्रेसीचो आनी गोंयच्या लोकांचे मॅन्डेटीचो तांचे मतांचो घात केलो आनी तांचे बीजेपीचे विरोधान मतां घेवन निवडून आयले आनी बीजेपीन गेले, अशा लोकांक घेवचें ना म्हणून काँग्रेसीन इलेक्शना पयलींच वचन दिल्लें. म्हाका दिसता तें वचन आमी इलेक्शनाक वचचे पयलीं कंप्लीट पूर्ण केलां. एक सुद्दां डिफेक्टर जो निवडून आयलो काँग्रेसच्या टिकेटीचेर आनी बीजेपीन गेलो तांकां आमी हे फावटी टिकेट दिवंक ना. भरपूर त्या लोकांनी प्रयत्न केले, कितलेशेच जाणांनी प्रयत्न केले परत काँग्रेसीन येवपाक आनी काँग्रेसचे टिकेटीचेर निवडणूक लडोवपाक. आमी एकट्याकूय परत घेवंक ना. नंबर 2, जे
गिरीराज बाबान सांगला की आमचो वोट शेअर इंटॅक्ट आसा BJPचो आनी हे त्यो कितें आसा सत्तेची ऊब जी आसता पळय तेन्ना तुका सत्य परिस्थिती दिसना सत्तेचे उबे फुडल्यान तशी तांची आज परिस्थिती जाल्या कित्याक पार्ट्यो जरी ऑप्शन्स नासल्यो तांचे आज पणजेन पळया तांचो सगळ्यान व्हडलो लिडर मनोहर पर्रीकर गोंयान आसलो ताजो चलो आज विरोधान उबो आसा ताजी परिस्थिती तांच्यांनी कितें केली ती पळया जो BJP ग्रासरूटा पासून बिल्ड केल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकार आज तुमी ताजी परिस्थिती हांच्यांनी कितें केली ती पळयात तोय आज मैदानान आसा आमचे कडल्यान गेल्लो डेप्युटी चीफ बाबू कवळेकार जो थंय वचून उपमुख्यमंत्री आसलो ताजी बायल आज तांच्या कॅन्डिडेटाच्या विरोधान आसा आनी सबंद गोंयभर BJPचे कार्यकर्ते जांच्यांनी ही 5 वर्सां ही BJPच न्हय म्हणून ताजे तांच्यांनी एक्सपिरियन्स केल्या ते तांचे पक्षाचे मुखार उबे आसा हे नंबर 1 जालें तांकां आव्हान नंबर 2 काँग्रेस जो हांवें सांगलेल्या प्रमाणे आमी एकूय डिफेक्टरांक घेवंक ना आमी फुडें आसा आमी काळजी घेतली की आमचे आमदार फाल्यां निवडून येतकूच फुटून वचचे न्हय कित्याक ही आमची पक्षाची जबाबदारी आसता कित्याक आमकां क्रिटिसिजम घेवचो पडला जरी ते आमदारांनी स्वताक विकून दिले आज गिरीराज बाब कितें म्हणटलो की तांकां आमी विकत घेतले ताका म्हणूंक मेळना कित्याक ते तांचे आज कॅन्डिडेट आसा पण ही गजाल तितलीच खरी आसा ती लोकांचो विश्वास जोडपाक येस ऑन दॅट पॉयंट आय गो टू राजन बाब काँग्रेस म्हणटा की आमी सुदारल्यात आमी नवीन कॅन्डिडेट दिल्यात बरे कॅन्डिडेट दिवपाचो प्रयत्न केला फुटिराक आमी कुशीक दवरल्यात मागीर तुमची गरज कितें आहा ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीची पयली हांव जे गिरीराजान म्हणला MGPचे ताजेर पयली उत्तर दिवपाक सोदता MGPक सदांच BJPन यूज केला तांचे लिडर जे आसा तांचेर पोच केला तांकां विकती घेवपाचो प्रयत्न केला ताका लागून MG सदांच वोट शेअर कमी जायत गेलो जेन्ना BJPचे 4 आयिल्ले तेन्ना काँग्रेस MGचो वोट शेअर बरोच चड आशिल्लो 20-25% आशिल्लो तो वोट शेअर हांणी खावन खावन तांकां काबार केलो जेन्ना एंटी इन्कम्बन्सी आसा तेन्ना ते तांचे बरोबर युती करताले जेन्ना एंटी इन्कम्बन्सी ना तेन्ना तांकां वाऱ्यार सोडटाले ताका लागून कितें जाल्लें की ते ऑर्गनायज जावपाक पावनाशिल्ले आनी तांगेली मतां कमी जाताली 2017 एकच इलेक्शन जातूं भितर तांगेलो वोट शेअर वाडलो तांगेलो 7% 11% जालो तांणी BJPचे जे 5% कमी जालो तातूंतलो तांणी शेअर ओडलो अशें कित्याक जालें BJPची जी एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली ताजी तांकां फायदो मेळ्ळो ह्याय इलेक्शनात तांकां तो फायदो मेळपाचो आसा आनी MG BJPची चडशी मतां खातले त्या भायर जशें सुनिलान म्हणलां तशें BJP एक आसा आनी एक प्रति BJP म्हणून तयार जाल्ली आसा जवळ जवळ प्रत्येक विनेबल कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक प्रति BJP आसा जशें तशी तांगेली मतां ही फुटपाची आसात ह्या प्रति BJP आनी MG हाका लागून BJPची जी दशा जावपाची आसा ती कांय कळना सद्या जितल्योय सर्वेस आयले तातूंत भितर म्हणटा की 30-25% अनडिसायडेड वोटर्स आहा ते खंयच्यान वतले ते कळनात ताका लागून म्हाका दिसता की BJPची वोटां बरीच कमी जाता ओके आतां कमिंग टू काँग्रेस आपूण ऑर्गनायज जाल्ले असं म्हणटा कितें ऑर्गनायज जाल्या 5 म्हयने पयलीं चिदंबरम आयलो तेन्ना ताका कांयच खबर नाशिल्लें तो सगळें तेन्नाच्यान सुरू जाला 5 म्हयन्याक कितें पार्टी ही करपाक जाता कंप्लिटली ही करपाक जाता जातूं भितर आनी ताजे नंतरय लोक सोडून गेले तांकां आनी एक पळयलें जाल्यार तांणी जे 31 लोक दिल्ले आसात ते सगळे नवे आसात नवे आसा म्हणल्यार BJP भशेन नवी नासता तांचे नवे म्हणल्यार ते सामके नवे तांचे मतदारां कडेन बिलकूल रेपो ना जशें BJP नवे कॅन्डिडेट घाले जाल्यार तांकां रेपो तयार केल्लो आसतालो तसो तांचो ना हांचे कडेन हांकां बिलकूल मतदारां कडेन रेपो ना ते फक्त हे वापरिल्ले आसा ते जिखतले अशे चान्सीस खूब कमी ओके I'll come to you. I'll take सिद्धेश and I'll come to you. सिद्धेश प्रश्न तोच आसा हांव बेजिकली TMC आनी आम आदमी पार्टी इतल्याच खातीर विचारता कारण दॅट इज द नरेटिव्ह ऑन वीच दीस डिबेट ऑल्सो स्टार्टेड की स्प्लिट तुवेंच सुरवात केली
स्प्लीट त्याच बाबतीचो प्रश्न आज काँग्रेस म्हणटा की आमी नवीन कॅन्डिडेट दिल्यात, आमी बरे कॅन्डिडेट दिल्यात, जाल्यार मागीर आम आदमी पार्टी वेगळे कितें दिता? तशें न्ही. पयली गजाल म्हणटा ते बरे कॅन्डिडेट आनी ग्रासरूटाल लेवल काम करपी कॅन्डिडेट हेतून तो डिफरन्स आसा. बरे कॅन्डिडेट म्हणल्यार जेन्ना जशें राजेश बाबान म्हणलां की ग्रावंडार नाशिल्लेच हाडून सोडप किंवा तांकां लोकां कडेन टच नासतना तुमकां कामां करपा लावप. आमचे कॅन्डिडेट फाटले कितलेशे वर्सां जाले ऑन ग्रावंड आसा. जेन्ना 5 आतां वर्सां धर तूं, म्हयने धर तूं, कोविडा टायमार धर तूं, दे ऑन द ग्रावंड. आनी जशें सुनिलान म्हणलां की आमी काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्ले तांकां घेवपाक, तेंचो मोरेनोच पळयात कुडतोरेचो. तो आयज हेतून आशिल्लो, काँग्रेसीन आशिल्लो, तो मागीर गेलो BJPन आनी मागीर परत आयलो तो काँग्रेसीन. अशें दिसता की खऱ्यान बिफोर इलेक्शन सुद्दां हें पळोवपा मेळ्ळें, उडक्यो मारप कशी आसता ते इलेक्शना पयलीं सुद्दां पळोवपा मेळ्ळें. आनी जेन्ना MGPचो प्रश्न आसता तेन्ना हांव सांगपाक सोदतां की MGPची अलायन्स काँग्रेसा वांगडाय आशिल्ली, MGPची अलायन्स BJP वांगडाय आशिल्ली आनी आतां MGPची अलायन्स TMC वांगडाय आसा. सो हेतून एक दिसता की हे कॉमन चॉयस न्ही, हो एक कॉमन फॅक्टर असो आसा की आतां तांकां दिसला हे आपल्याच फॅमिली. आनी हांव BJPक पळयतना BJP म्हणून पळयत ना, BJP अलायन्स विथ काँग्रेस म्हणून पळयता. कित्याक जे आमदार काँग्रेसीन फाटल्या असेंब्ली एक असेंब्ली पयली आशिल्ले आयज ते तेंचे हें जाला कॅन्डिडेट. सो आयज जे लिगसी फॉलो करताले, मनोहर पर्रीकराची लिगसी तेमी कंप्लिटली मर्डर करून जे पर्रीकरा चल्याक काडून भायर दवरला, सिद्धेश नायकाक ताका टिकेट दिनासतना काँग्रेसीचे MLAच्या म्हणल्यार पयलींच्या काँग्रेसीच्या MLAच्या बायलेक टिकेट दिता. सो इन शॉर्ट ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार क्लीन फेस, न्यू फेस, ग्राउंडार काम करपी म्हणटा ते आपूच ऑप्शन आसा. ओके गिरीराज, देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तुमगेलो विशय आयलो की सगळे जाण 2 नांवां काडटात, ते म्हळ्यार पर्रीकार आनी पार्सेकार. तातूंत भितर उत्पल पर्रीकार जालो, लक्ष्मीकांत पार्सेकार जालो. दुसरी एखादें स्टार्ट जाला की तुमगे उपमुख्यमंत्री BJPक जिखोवपा खातीर झगडटा, ताजी घरकान्न तुगेली BJPक हरोवपा खातीर झगडटा. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार ही विकती घेवप, हे सगळें होलसेल पॉलिटिक्स. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? सगळ्यात पयलीं 2000 म्हणजे सुनिलान म्हणलें की 2017 मॅन्डेट काँग्रेसीक आशिल्लो, हें हांव बिलकूल मानपाक तयार ना. कारण जेन्ना कोणाकूच मेजॉरिटी नासता, इट इज एनीबडीज गेम. तुम्ही सरकार एज द सिंगल लार्जस्ट पार्टी तुम्ही स्टेक कित्याक करूंक शकले ना क्लेम? कारण तुमचो मुख्यमंत्रीच ठरना. अशी रडरलेस पार्टी आणि लिडरलेस पार्टी म्हाका दिसता काँग्रेसीची आज अवस्था जाल्ली आसा. आज तुम्ही आमच्या टॉलेस्ट लिडर मनोहरभाई बद्दल उलयता. आज काँग्रेसच्या सगळ्या व्हडल्या लिडर बाब प्रतापसिंग राणेन तुमचे टिकेटीचेर खोट मारिल्ली आसा. आज रेजिनाल्ड लॉरेन्स टिकेट डिक्लेअर जातकूच TMCन वतात आणि मागीर सोडूं, पण आज तुमची टिकेट मेळ्ळी म्हणून सुद्धा लोक व्हडले तांकां एक्सायटमेंट जायना. जशें बाब काकोडकरान सांगलें की BJPन MGPचो वापर केला. म्हाका एकूच सांगपाक जाय, 2012 BJP कडेन फूल मेजॉरिटी आसतना सुद्धा तांकां 2 मिनिस्टरियल पोझिशन्स दिली. प्रत्येक सरकारान म्हणजे तांकां जर 2017 कळिल्लें की BJP इतली वायट, मागीर कित्याक अलायन्स केले? म्हणजे खंय तरी सत्तेन रावप, सत्ता भोगप, आणि जेन्ना मागीर तुमचे कन्फ्युजन जाता आणि तेन्ना तुम्ही भायर पडटा तेन्ना BJPन वापरले म्हणप. अशें कित्या खातीर करतात? आणि कमिंग बॅक टू द मेन क्वेश्चन तुम्ही सद्याक सगळे जाण म्हणटात तो मागीर उत्पल पर्रीकाराची बाबतीत जावं किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची बाबतीत जावं, इवन बाबू कवळेकराची बाबतीत जावं, की बाबू BJP जिखोवपाक झगडटा, ताजे बायल तुगेली BJP हरोवपाक झगडटा. की आज BJPचो वोट शेअर इंटॅक्ट ना. एवरीबडी इज सेइंग की युअर वोट शेअर रायट नाव इज ऑल्सो एज फ्रॅगमेंटेड एज द ऑपोजिशन वोट शेअर. एज फार एज सांगे इज कन्सर्न्ड, आमचो कॅन्डिडेट सुभाष फळदेसाय आसा आणि हाच्या बद्दल कसलोच दुबाव ना. तर मागीर थंय कोणूय कॉन्टेस्ट करूं, कोणाच्या नावाचो वापर करूं, म्हाका खात्री आसा की सांगेचे मतदार सुभाष फळदेसायाक निवडून हाडटले. परत पार्सेकर सरा बद्दल आमी जेन्ना उलयता, एक तांणी ज्या कार्य केले तांकां जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचे शर्यतीन 2-3 जाण आशिल्ले, पण तेन्ना पार्सेकर सरांचो चूज केलो तेन्ना तांणी विचारलें ना म्हाका कित्याक काय म्हणून. पण आज जेन्ना खंय तरी पार्टीक दिसलें की टिकेट तांकां दिवंक शकना, तांणी पार्टी सोडपाचो निर्णय घेतलो. हो म्हाका दिसता दुर्दैवी आसा. म्हणजे खंय तरी दिल्लीच्या नेतृत्वान तांकां आफोवन समजावपाचो प्रयत्न केलो. सो हांव तेच म्हणटा की शेवटाक थोड्या फावटी जी कठीण डिसिजनां आसा ती विनेबिलिटी खातीर घेवची पडटा. कारण जशें राजकारणान तुमी जर लोकां पर्यंत पावतले जाल्यार सत्तेन आसपूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा
काही वेळार कठीण निर्णय घेवचे पडटा आनी हांव परत बीजेपीच्या वोटरांक सांगूंक सोदतां स्पेशली की ही डिसिजनां जी आसा ती प्रायम मिनिस्टर मोदी पासून अमित भाई पर्यंत किंवा संतोषजी आसात किंवा नड्डा जी आसात हांच्या सहमतीन घेतली वता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एक कार्यकर्ता म्हणून आमी त्या डिसिजनाचो सपोर्ट करूंक जाय. आणि उत्पल पर्रीकर परत उत्पलाच्या केसीन तेच जालें की ताका जेन्ना पार्टीन सांगलें की पणजे तुका दिवंक मेळना ताका 2 ऑप्शन्स दिल्ली पण ताणें ठरयलें की पणजी ऑर नथींग. कित्याक एक प्रश्न की ह्या सगळे गजालींचो स्टेट वायड तुमच्या केडराच्या आनी तुमच्या वोटराच्या मनाचेर परिणाम जातलो असो दिसना. हांव तुमकां सांगलें तशें थोड्या फावटी जेन्ना आपल्या कॅन्डिडेटाक तिकेट मेळना तेन्ना डिसअपॉयंटमेंट जाताच किंवा काही जेन्ना 10 आमदार आसत तुका खबर आसतलें म्हणजे हांवें सुद्दां आवाज उठयल्लो पण म्हाका दिसता जे तुमचे पार्टी कडेन डिसएग्रीमेंट आसता तो इलेक्शन डिक्लेअर जाय पर्यंत कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाय पर्यंत एकदां जशें तुमची सेंट्रल लिडरशीप डिसायड करता की हे तुमचे कॅन्डिडेट आसतले एक सामान्य कारण दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ अ बीजेपी कार्यकर्ता की तो एकदां पार्टीन निर्णय घेतलो की तो खंय तरी म्हणजे कितले आपले रुसवे आसूं कितलेय दुखणे आसूं तो शेवटाक भाजपा खातीर काम करता आनी त्या कमळाचेर मत मारता. सुनील हो प्रश्न येता की ते म्हणटात की कितें जरी जालें आमची एक केडर आसा आमचो एक संघटीत वोटशेर आसा. काँग्रेसीच्या बाबतींत आज ह्या की तुमचे जे इतली वर्सां सारके हेवीवेट लिडर्स आशिल्ले जंय काँग्रेसीचोय वोटशेर आशिल्लो तांणी स्वताचोय वोटशेर तयार केल्लो जशें तुवें बाबू कवळेकार सारको मनीस जाची एग्जाम्पल तुवें बीजेपीच्या विरुद्ध दिली आज तेच एग्जाम्पल तुमच्या बाबतीत म्हणपा जाता की बाबू कवळेकारा सारको मनीस जाचो स्वताचो वोटशेर आसा काँग्रेसीचोय वोटशेर आसा आज जेन्ना तुमी थंय नवीन आमदार दितात कितल्याशाच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर डू यू बिलीव दॅट पक्षाचो वोटशेर आनीक एक नवीन मनीस जाचो वोटशेर इज कंप्लिटली अनटेस्टेड इज इनफ टू डिफीट अ हेवीवेट लायक दॅट. हो आज म्हाका दिसता मुद्दो गिरिराजान काडून सामकें बरेंच जालें कित्याक तुमच्या ते स्टुडियोन बसून म्हाका लक्षान आसा जेन्ना बाय इलेक्शन जाल्लें शिरोड्या मांद्र्या तेन्ना दत्तप्रसाद नायक बीजेपीक रिप्रेझेंट करतालो आनी आतां जशी गिरिराज ती कार्यकर्त्याची भाजपाच्या निश्ठावंत सांस्कृतीक आनी कलाकारी भाशा वापरलेली सेम भाशा तेन्ना दत्तप्रसादान वापरलेली नाजाल्यार रिकॉर्ड काड आनी चॅक कर आनी आज दत्तप्रसाद रिजायन जाला काय कितें तातूंत कळना पण तो आज उत्पला बरोबर भाजपाचे अधिकृत कॅन्डिडेटाच्या विरोधान आतां जो पर्यंत ऊब आसा गिरिराजाक गिरिराज उलयतलो मागीर गिरिराजाक कळटलें कितें जाता तें फुडें कित्याक फॅक्ट म्हणटा तो जर तो एक्सेप्ट करपाक रेडी ना जाल्यार तांकां म्हाका दिसता फुडें फुडें भरपूर कठीण जातलें कित्याक आज तांकां सत्तेचो उन्माद चडला आनी त्या सत्त्या पासून खूब पयस पावल्या तांकां परत परत ती मॅन्डेटूच मेळूंक नासली म्हणटा जेन्ना काँग्रेसीक 17 सिटां दिल्ली तो तांचो डिसरिस्पेक्ट संविधानाक आनी लोकांच्या मतांक की आमी कितेंय करूंक शकता आमी कायदो मोडूंक शकता आमी संविधान तोडूंक शकता आमी कितेंय आमच्या बळाचेर सत्तेच्या आमी दामून धरतले म्हणून परत परत प्रश्नाचेर जाता तांचें तें सदांच डबल इंजिनाचें सरकार म्हणटा ते एकूच ताची गजालीक हांव कंप्लीट मान्यता दिता गिरिराजान तांचे बीजेपीचे आमचे डबल इंजीन सरकार म्हणटा तांकां आज डबल इंजिनाचीच गरज आसा कित्याक तांच्या सरकाराची रेल्वे भ्रश्टाचारान अकार्यक्षमतेन आनी टोटल डिजास्टर जो तांच्यांनी गोंयचो केला तातूंत इतली जड जाल्या की तांकां डबल न्हय तांकां आनीक इंजीन लावचें पडटलें दुखलत ना तांची ती रेल्वे थंयच शिरकल्या सारकें तांचें डबल इंजीन की सरकार कित्याक बंद पडलें सरकार. प्रश्न की तशें तुमचें एक डबल इंजीन आशिल्लें तुमचो वोटशेर आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या एका हेवी वेटाचो वोटशेर आज तुमची एक इंजीन व्हरून ताणें आपल्याक लायलें आमची तांच्यांनी एक इंजिनाचेर चलतली गाडी आमचे ताणें एक इंजीन व्हेलें ताचो सायलन्सर व्हेलो आनी कितें टायर व्हेलो म्हाका इतलें बरें दिसलें की आमचे प्रत्येक स्पेरपार्ट जो पन्नो जाल्लो आनी तो आमकां म्हारग पडटालो परत परत आमकां फोंडान घालतालो ते सगळे स्पेरपार्टान आज तांची गाडी चलता. जेन्ना 2007 ते 2012 दिगंबर कामताचें सरकार आसलें काँग्रेस सरकार गोंयान आसलें जबरदस्त आरोप केले मनोहर पर्रीकारान फ्लोर ऑफ द हावजाचेर जितले लोक त्या सरकारान सहभागी आसले आनी ते सगळे कलाकृती दाखयताले विश्वजीत राणे बाबूश मनसेरात माविन गुदीन पांडुरंग मडकयकार आनी कितलेशेच ते सगळ्या तांचे कॅन्डिडेट आनी ते सगळ्यांचे सरकारान आसा उत्तर हांकां दिवनी तुमी खंयच्या तोंडान काँग्रेसीक रॉंग म्हणलेलें पळय बरें बरें राजन बाब व्हेरी क्विकली तुमकां आज असो भंय दिसता की वेन द रिजल्ट्स आर आउट की TMC मे एंड अप एज अ वोट स्प्लिटर काय तुमकां आज ते टेन्शन दिसना.
TMCक तशें कांय जावपाचें ना, कारण 40% शेअर आसा तो बरोच हाय आसा 17तलो, आनी आतां BJPक एंटी इन्कम्बन्सी आहा आनी काँग्रेसीक 17तले 15 गेल्या ताजो एंटी इन्कम्बन्सी आहा, आनी हो 40% शेअर 50% किंवा ताजे वयरय जावंक शकता, म्हणून म्हाका ती कांय भिरांत दिसना. म्हाका व्हडली भिरांत दिसता म्हणजे आमच्या गोंयचें राजकारण देशद्रोही जाल्लें आसा. होलसेल MLA परचेज हे सगळे चिनी मालाच्या प्रॉफिटाचेर सगळे चल्लेले आसा. आतां कालच्या बजेटांत सुद्दां चिनी मालाचो इम्पोर्ट हाका प्रोत्साहन दिल्लें आसा. हे चिनी मालाचो जे इम्पोर्ट आसा तो आमच्या देशाक कित्याक वायट, कारण त्या पैशांतल्या मेन गजाल वचा तुम्ही म्हणटात की तुमचो वोट शेअर जो आसा तो वोट शेअर ह्या इलेक्शनाक तयार जातलो बिकॉज ऑफ द एंटी इन्कम्बन्सी अगेन्स्ट द बोथ प्रिन्सिपल पार्टीज. सिद्धेश, टेल मी वन थिंग, होच प्रश्न तुमकां आज टेन्शन येता की घडये जेन्ना निकाल येतले तेन्ना अशें जावपाक शकता की तुमी वोट स्प्लिट केली आनी तुमचेर आरोप येतलो की तुमी कोणा तरी जिखोवन दिली म्हणून. हांव थोडी गोश्टी पयलीं क्लियर करता. एंटी इन्कम्बन्सी म्हणटा पळय ती आमकां लागना. फर्स्ट म्हणटा ती वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स आनी आमच्या कामाची वोट आमकां पडटली. ती एंटी इन्कम्बन्सी वोट म्हणटा ती लोकांचे उलोवप गोश्टी आसता वाऱ्यार, आनी आमी वाऱ्यार उलोवपाची संवय ना. आनी जशें सुनील बाबान म्हणलें की स्पेअर पार्ट आनी गाडयेचे शोरूम म्हणजे इनडायरेक्टली दाखोवन दिता की स्पेअर पार्ट आनी गाडयेचो शोरूम एक जावन, सो इट इज लायक अ जॉयंट वेंचर बिजनस. कोणाचो? काँग्रेसीचो आनी BJPचो जॉयंट वेंचर जाला बिजनसाचो. आनी जे BJP 2012 मनोहरभाई गोंयभर भोंवताले परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, हें कसलें परिवर्तन? आयज सेम फॅमिली राज परत आयला. सेम फॅमिली राजाचे हांव एक सिंपल गजाल सांगता, जाता काँग्रेसी कडेन आनी BJP कडेन CM फेस डिक्लेअर करा, तेंचे भितर BJP A BJP B काँग्रेस A काँग्रेस B हें जायना. न्ही तर तुमकां म्हाका एक सांग कसलो भंय आसा? या भायर सांगा बाबा हो आमचो CM फेस, भायर सांगा बाबा हो आमचो CM फेस. कित्याक लोकांक दवरता तुमी? म्हणल्यार तुमकां अशी भंय आसा की फाल्यां तुमी CM फेस जेन्ना डिक्लेअर करतले तुमची पार्टी इनटॅक आसपाना, खंय तरी फुटोन परत CM जातले. म्हणून ते आम आदमीक पळय आमी सांगून दिला हो आमचो CM फेस आनी सेम आसा आमी. ओके, पॉयंट टेकन. गिराज, फायनल तूं जर हे सगळे गजाली पळयल्यो आज तुका दिसता तोच प्रश्न विचारता वेगळ्या तरेन की तुमचो वोट शेअर, कारण काय सर्वे भितर जर तुमचो वोट शेअर हॅज कम डावन एज बिलो एज 29%. आज भंय दिसता की हो इतलो सकल देंवप इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस, ऑर यू फील दॅट यू विल बी एबल टू रिटेन दीस वोट शेअर? आमी जर वेरियस सर्वे कंपायल केले जाल्यार यू विल रियलायज दॅट BJP's वोट शेअर इज स्टील शोईंग कॉन्स्टंट अराउंड 33-34%, and that is exactly the number we got in 2012, which took us to 21. So म्हाका इतलेंच दिसता की आमचो जो वोट शेअर आसा, सी आज जेन्ना तुमी गोंया खातीर विकास म्हणटा, म्हाका दिसता जेन्ना काँग्रेसीन आज 28 वर्सां जेन्ना ते सत्तेन आशिल्ले तेन्ना कितें केलें हाचें म्हाका दिसता गोंयकारा कडेन उत्तर ना. त्यामुळे जे फाटल्या 10 वर्सांत BJPन एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिला आनी जे विकासाचें काम केलां ताच्या खातीर म्हाका दिसता आमचो वोट शेअर इंटॅक्ट उरतलोच. आनी इन एडिशन टू दॅट हांची जी ऑपोजिशनाची आज जी झगडी चल्ल्या ती पळोवन म्हाका दिसता खुबशे लोक आमचे कडेन जोडले वतले आनी आमी 35% वोट शेअर क्रॉस करून 22+ हो आमचो जो स्लोगन आसा ते पूर्ण करतले. कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. म्हाका दिसता लोकां मुखार आमी ही ह्यो चर्चा हाडत रावतले, कारण एक गजाल आसा सामको सोंपलो. गिरिराजान एकूच करचें की काँग्रेसीन कितली वर्सां ताणें म्हणली 21-27 वर्सां कितें केलें काय म्हणून. तांचो जो आरोग्य मंत्री आसा ताका वचून विचारचें. ताचो बापूय मुख्यमंत्री आसलो 17 वर्सां, आमचो काँग्रेसचो लिडर, आमी ताका खूब आदर करता आनी हांच्यांनी ताका लायफ टायम कॅबिनेट स्टेटस दिला. तो वचून ताका विचारचें काँग्रेसीन कितें केलें. बरें, ताका विचारचें कितें केलें. completely out of time. No, Siddhe, I'm completely out of time. No, I'm completely out of time. हांव इतल्याचेर सांगता, म्हाका लोकां मुखार एकच सांगपा जाय की हे सगळे मुद्दे बारीकसाणेन समजून घेयात, कारण ह्या खेपेक जेन्ना तुमी मत दितले तेन्ना एक गजाल गोंयकार म्हण आमी करया, कोणाकय जरी मत दिले एक स्टेबल सरकार आनी एक डेफिनीट मॅन्डेट दिवया, ती गरजेची. नाल्यार हे राजकारणी कितें करपाक शकतात हे फाटले 5 वर्सांक आमी पळयलां. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू आयले, ह्या चर्चे भितर वांटो घेतलो. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.